नमस्कार. गोवा मिड डेत अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार खबरो विस्तारान. सकाळी वेर्णा ट्रक आणि कदंबा बसीचो ॲक्सिडेंट जालो. पॅसेंजर बऱ्यान साल्वार. कदंबाच्या ड्रायव्हराक किरकोळ मार लागला. मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण बस नागवाच्यान येताली. ट्रॅफिक बरेच वेळ जाम. वेर्णा पुलिसांनी पंचनामा करून रस्तो क्लियर केलो. आज सकाळी एक वेर्णा ह्या जाग्याचेर कदंबा बस आणि एक ट्रका मदीं एक ॲक्सिडेंट जालो. सुदैवान कोणाक चड मार लागूंक ना. पॅसेंजर सगळे सेफ आसा आणि जो कदंबाचो ड्रायव्हर आशिल्लो ताका एक मायनर इंजरी जाली. हो ॲक्सिडेंट सकाळी 7:30 जालो जेन्ना ही कदंबा बस लोकल नागोवाच्या रस्त्याच्यान भायर सरताली आणि पिंडी म्हणटा त्या जाग्याचेर नागोवा सर्कल आसा थंयच्यान हायवे वयल्यान एक टिप्पर येतालो आणि तेन्ना तो ॲक्सिडेंट जालो. दोन्ही गाडी स्लो आशिल्ल्यान ॲक्सिडेंटाचो इम्पॅक्ट कमी जालो पूण एक मोठो ट्रॅफिक जॅम जालो. वेर्णा पुलीस इमिजिएटली ते सायटीर गेले. सद्याक तरी खंयच्या पॅसेंजराक चड मार लागूंक ना आणि मायनर इंजरीज आणि ॲक्सिडेंट मोकळो जालो. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. मडगांवां आके बायश उजो लागून 4 टू व्हीलर आणि गाडी लासून काबार. शॉर्ट सर्किटाक लागून खंय घराक उजो लागला. सेरी रॉड्रिगीस म्हणटा ताचें घर. कुशनाचो धंदो आशिल्ल्यान घरात खंय कुशनां हाडून दवरिल्ली ती सगळी लासून काबार. नेमके लुकसाण कितले जाला ते अजून कळिल्ले ना. फायर ब्रिगेडीन टायमार पावोवन सायडीकची घरां साल्वार केली. सकाळी सुमार 8 वरांचेर आकेबाश गांवांतून हांगासर मिलिटरी कॅम्पा लागीं एका घराक उजो लागलो. त्या घरा कडेन कुशन्स आसली भायल्यान दवरलेली थंयसर शॉर्ट सर्कीट जालो आनी उजो लागलो आनी कांय गाडयो आसल्यो कांय मोटराक उजो पेटलो. तशेंच ते घराचे फर्स्ट फ्लोर आनी सेकंड फ्लोरार उज्यान जायत्यो वस्तू लासून गेल्यो. तेगे इथे न्यू गाडी ताणें 1 म्हयनो जालो चेड्या लावन घेतली ताणें आनी घरा वयरूय पेटला. सगळें पेटला वयर पासून आख्खें फूल लासून काबार तेगेलें. वयरी कुशन आहलो तेगेलें ताका उजो लागून तितून काबार. लॉस कितें आख्खें फूल ताका टोटल लॉस ताका खबर आसतलो कित्याक ताणें माल हाडला न्हू तो सो ताका खबर आसतली चडशें. इंजर्ड कोण जालें ना. सद्या मुगे माय आनी मुगे चेडूं साल्वार जालें थिंगाचें. ती मुखार त्या चितून भितर ती मुखार हाडलेली न्हिदोन. सो तीन उठोन तीन झुकून उठोन ते सायडसून ती भायर सवली उज्यानल्यान चेडूं मुगे व्हडलें चेडूं ते माय भायर काडून ते सायडसून भायर हाडली. सो लोकल्स आसा ते म्हणटा की ते शॉर्ट सर्कीट जालें म्हणून. सो हावजोनार बीन म्हणटा शॉर्ट सर्कीट जालें. आनी मोटरसायकल आसली दिसता न्हू. हय 4 मोटरसायकल आसल्यो. एक वेस्पा एक एक्टिवा एक प्लेजर ही आतां आयडेंटिफाय जाल्ला म्हणजे. आनी इवन एक कार आसली. आनी वयर घराक उज पेटला. वयर वयर आतां बिल्डींग आसा पळय ड्यू टू हीट आसा पळय बिल्डींग आसा वर्टिकल क्रॅक्स येयलाय. बिल्डींग मातशी डॅमेज आसा. सो लॉस बी कितें पडला. लॉस आजून नॉट एस्टिमेटेड. स्टुडंट मिडिया खातीर आकेबाशसान साविडाय. नागरी पुरवण खात्यान राशनाची चोरी थांबोवंक उपाय काडल्या खरे मात पायपलायनीत. दुकानदारांची बायोमेट्रीक वापरपाची सवलत बंद केल्या उपरांत आता कड्डण सोसायटी मेरेन GPSच्या गाडयांनी पावपाचो प्लान. टेंडर काडला. सोसायटीवाल्यांक धंदो लावात उरल्यार तड्डकां जावची ना म्हूण स्किमीचो प्लान. विजय म्हणटा CMन बसका घेवन प्रकरण चेपलें. महिन्याची 1 ते 21 तारीख मेरेन सोसायटी राशन दिता. 20 आणि 21 तारखेक सोसायटींच्या पसरकारांक आपले बायोमेट्रीक वापरून राशन दिवपाची सूट आशिल्ली ती सध्या खात्यान बंद केल्या. त्या उपरांत राशन कोटा नागरी पुरवण खात्याच्या गुदावांतल्यान सोसायटी मेरेन पावोवपाक नवी लिकेज प्रूफ यंत्रणा उबारपाचें चल्लां. राशन येरादारीक आतां GPS ट्रॅकर. राशनाच्या येरादारीक नागरी पुरवण खात्यान नवें टेंडर काडला. सध्या सोसायटीवाले राशन कोटा आपले गाडयेन गुदावांतल्यान उबारतात. ह्या फुडें खातें राशन सोसायटी मेरेन पावयतले. सोसायटीवाल्यांचो गाडयेचो खर्चय वाचतलो. गुदावते सोसायटी मेरेनच्या रस्त्यांचे GI ट्रॅकिंग करून दवरला. म्हाल हाड वर करपी गाडयांक GPS सिस्टम आसतली. गुदावांतल्यान सुटिल्ल्या गाडयेक नागरी पुरवण खातें GPSचेर ट्रॅक करतले. सोसायटीक नागरी पुरवण खात्याचे राशन विकून फायदो उरना. जाग्याचे भाडे पगार परवडना म्हूण असल्यो भानगडी जातात. कांय कडेन लोक आपले राशन दुसऱ्यांक विकतात जाल्यार कांय कडेन लोक सोसायटीवाल्यांकूच कमी दरान राशन विकतात म्हूण सुत्रां सांगतात. खातें सोसायटीवाल्यांचे प्रॉफिट मार्जिन वाडचे म्हूण नवो उपक्रम हातात घेवपाचे आसा. मुख्यमंत्र्यान ब्रेस्तारात नागरी पुरवण खात्याचे अधिकारी आणि पोलिसांची बंगल्यार बसका घेवन प्रकरण चेप्पाक सांगला म्हूण विजयाचो आरोप. चीफ मिनिस्टर रेजिडेन्सान मिटींग घेतल्या की पार्टीचे नाव पेड्यार जातले म्हणून आणि ते पचोवया म्हणून आणि ते आतां पचलें. पूण हाजो अर्थ आमी काडपाचें बंद जावचें ना. आमी काडीत रावतले आणि तो पचयत रावतलो. गोंयचे जनतेन दोळे उगडे करून पळोवंक जाय
की सर्वसामान्य मनशाक जे हे मेळटा कितें तें जेवण मेळूंक जाय, धान्य दिवंक जाय अंडर द पब्लीक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम, हे म्हणून कर्नाटकान विकूंक लागले आनी ताजेर पयशे करूंक लागले. शहाजहान खंयी इनवॉल्ड आहा ताका रोखडीच क्लीन चीट मेळटा. हे मुख्यमंत्र्याक CM म्हणल्यार क्लीन चीट मिनिस्टर म्हणून नांव दिवचें पडटलें. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. काँग्रेसींतल्यान बीजेपीत उडी मारपी कांय आमदारांक कांय दिसांनी खातीं आनी महामंडळां मेळटलीं. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या आमदारांक मंत्रीपदां आनी महामंडळाची चेअरमॅनशीप येता त्या कांय दिसांत वाडटले. नोकर भरती आयोगाक मंत्र्याची नाराजी आसपाचो प्रस्नूच नेना. मंत्रिमंडळानूच आयोगाक मान्यताय दिल्या. जानेर सावन आयोगा सकयल नोकर भरतीक सुरवात जातली अशेंय मुख्यमंत्र्यान कळयलां. डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि केंद्रीय नेतृत्व माननीय मोदीजी, अमित भाई शहा, नड्डाजी हांचेर विश्वास दवरून ते आपल्या भारतीय जनता पार्टीन गोंयच्या विकासा खातीर, आपल्या मतदारसंघातल्या विकासा खातीर भारतीय जनता पार्टीत आयल्या. निश्चित रित्या तेंच्यांनी मिडियाकूय सांगलां. पण तो विशय बरोबर आसा हे सगळ्या जाणांक पटलें हाज्या उपरांत. म्हणून तर हांव म्हणटा की तांकां जर कितें दिवपाक जाय आसत जाल्यार थोड्या दिसांनी आमी विचार करून निश्चित रित्या कोणाक महामंडळ, कोणाक मंत्रीपद हो विचार करून दितले. बट एक गजाल म्हणजे 2 म्हयने पर्यंत सुद्दां म्हणजे आयलो आनी नाल्यार चवथे दीस मंत्रीपद घेतलें आनी कितें घेतलें अशें जातालें. बट हेज्या वयल्यान लोकांकूय पटलां आसतलें की भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाचेर विश्वास दवरून हे सगळे लोक भारतीय जनता पार्टीत आयले. हांव मुख्यमंत्री म्हणून म्हाका सांगूंक ना. एक तर म्हाका सांगपाक जाय आशिल्लें कॅबिनेटाचें डिसिजन आसा, कॅबिनेटानूच स्टाफ सिलेक्शन कमिशन पास जाल्लें आसा. त्या खातीर जर कोणाक विरोध करपाक जाल्यार तेन्ना करपाक जाय आशिल्लो. आनी आतांय जर आसत जाल्यार ते मुख्यमंत्र्याक येवन सांगपाक जाय. भायर कित्याक सांगपाक जाय म्हाका दिसना. त्या खातीर अननेसेसरी संभ्रम क्रिएट करपाचो कोणी प्रयत्न करचो न्ही. सरकार क्लियर आसा. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हे ताजो प्रोसेस सुरवात जाला. ताजी आयजूय एक मिटींग जाल्या. ओके. आनी ताजो म्हाका दिसता जानेवारी पर्यंत पयलो रिक्रुटमेंट प्रोसेस एडवर्टायजमेंट करून भरपा खातीर त्याची सुरवातूय जातली. म्हणजे तेजेर एग्जामिनर कंट्रोल तेजें ऑफिस, नवीन ऑफिस घेवप हेची सुरवात जाली. फुडल्या एक 15 दिसां भितर नवीन ऑफिस घेवन तितून आपलें कामकाज जें आसा पळय हें सुरवात करतले. चेअरमॅन आनी तेजे बोर्ड मेंबर्स जे स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या तेंच्यांनी आपलें काम सुरवात केलां. आनी ज्या पद्दतीन ज्या स्पिडीन काम सुरू आहा जानेवारींतल्यान पयलो प्रोसेस रिक्रुटमेंटाचो सुरवात जातलो. लोकसभा वेंचणुकेत काँग्रेसीक बरे दीस येतले अशे तरेन प्लॅनिंग केलां. केपेंचो आमदार एल्टन CLP बसके उपरांत उलयलो. विरोधी पक्ष फुडारी युरी म्हणटा CLPत म्हादय, राशन स्कॅम, जेटी पॉलिसी, IIT सांगे, मायनिंग, अपात्रता याचिका, एक्सिडेंट, बेकारी आनी मेडिकल रिझर्वेशनाचेर चर्चा केली. अटल सेतूचोय इश्यू आयलो. आनी आमी मागताय बाबा प्रेसिडेंटा कडेन की ओले त्यो कमिटीज फॉर्म करच्यो आनी जेन्ना आतां येणारी जे लोकसभा इलेक्शन जातली आमकां सगल्यांक जे ब्लॉक्स केले तांकां आमी मोटिवेट करतले की ग्रासरूट लेवलारसून काम करून आमी दोनी नॉर्थ आनी साऊथ कशी जिखपाची हेजेर आमी विचार केला आनी हेजेर डिस्कशन जाला. Regarding the reservation of post-graduation level in medical and dentistry for OBC, ST and SC in Goa. The rising rate of the unemployment in the state. Important सारको म्हाका दिसता एक scam कशें दिसता. Wastage and pilferage of food grains under the Department of Civil Supplies. Fresh attempts by the Karnataka government for the Madai diversion. Was the jetty policy by the tourism department. Then we discussed about the opposition to the IIT project at Sange, early resumption of mining, disqualification petition against 8 MLAs and fatal accidents due to poor road infrastructure and lack of monitoring system on road safety. Yes, we will give a memorandum to him on early Tuesday or Wednesday. We will go with the memorandum and ask him to intervene. This is a long pending demand and it has to be fulfilled. चिंबेल जंक्शनाचेर जो फ्लायओव्हर कितली वर्सां जो पेंडिंग आहा तो आय थिंक गव्हर्मेंट शूड डू इट एज फास्ट एज पॉसिबल कित्याक ते एक डेड ट्रॅप जाला थंय चिंबल जंक्शन. एंड ऑल्सो CLP has urged the government to fully commission the Atal Setu. ताचे सगळे आम अजून चालू जाल्ले ना.
दिकरपालच्या अख्तर रजाचो खून ताच्याच इश्टान पैशांक लागून केला म्हूण स्पश्ट. पुलिसांनी थंयचो जनरल स्टोर चलोवपी संदीप गुप्ता म्हणटा त्या बिहारीक धरला. ताका पैशांची गरज आशिल्ली. अख्तरा कडेन कोणाक दिवपाचे पयशे आसा म्हूण ताका खबर आशिल्ली. ताणें पाठलाग करून दिकरपाली कालव्या कडेन अख्तराक मारलो. केशीत आनीक कोण सामील आसा काय पळोवंक पुलीस तपास चल्ला. He was possessing his own cash and which he was supposed to distribute to certain people. This accused and deceased, they were close friends. So he knew that he was in possession of cash and accused was also in need of money, and that is why he took this highly deplorable step. So far the investigation reveals that he is the one who has committed all the crime. In any case, we are trying to identify if we had any more suspects. But if there are any developments, we'll let you know. The deceased was in possession of a bike, and it appears that the deceased went to that place of the incident on his own bike. Later, the accused, in an effort to destroy all the evidences, he parked his bike at a place around 2 to 2.5 kilometers from that place and left it unattended and disappeared. Ramnagar. थोमण्यांनी उलोवं नाका. कितें आसा तें आपूण उलयता तशें स्ट्रेट फॉरवर्ड उलय. फाटल्यान उलोवं नाका. फातोड्डेचो आमदार विजयाची मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीक शिटकावणी. सोनसोड्याचे गार्बेजीचेर मडगांवां ओपन डिबेट करची म्हूण विजयाची चॅलेंज. नॉलेज आनी हें तें ताजेर म्हजेर पॉयंट मारनाका. हांव असल्या हाका डिबेटीक ओपन तयार आहा. मडगांवान करुया डिबेट. मडगांव कितें आनी फातोर्डा कितें तें. 15 वर्सांत फातोर्डान कितें जालां आनी मडगांवान कितें जालां तें. मुख्यमंत्री आसतना करुया डिबेट. चल हांव रेडी आहा तसल्या हाका. आनी तोंड मारूं नाका. डायरेक्ट नांव घेवन सांगचें हांव उलयता ते भशेन. अशें तें फाटल्यान हें बायजण नाका. स्ट्रेट उलय. सगळें फॉरवर्ड जातलें. रेमेडिएशन सगळे फातोर्ड्या म्हूण सांगून विजयान मडगांवची वोट बँक खंयची ती वयर काडली. And remediation began, and every gram of remediated inert material has gone into Fatorda. Nothing has gone into Madgaon till date. आणि तुका फुडें सांगता तो म्हणटा मडगांवची म्हाका नॉलेज ना म्हणून. आतां मडगांव म्हणल्यार कितें तें. मडगांव म्हणल्यार मोती दोंगर, मडगांव म्हणल्यार फकीरबान, मडगांव म्हणल्यार खारेबान, मडगांव म्हणल्यार गांधी मार्केट, मडगांव म्हणल्यार स्टेशन रोड. कितें तें मडगांव उलयता. रिंग रोड जो इतल्या वर्सां बंद नाशिल्लो. हांव मंत्री आसतना हांवें क्लियर करून तो रिंग रोड केलो. कोमान वचून कोणाकूय चॅक करा. सो मडगांवचें म्हाका खबर ना आनी हाका खबर आहा त्यो खबऱ्यो नाका. आमी एग्जामीक बसूंक ना. आनी एग्जामीक आमी 5-5 वर्सांत बसता पळय ते पास जाता आमी. आनी तुजे बरोबर जो कोण डेव्हलपमेंट करतालो म्हणटा पळय ताचें हॅट्रीक जालें. पळपाचें फेल जावपाचें. कसल्यो काणयो घेवन आयला. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. राज्यपालाची गोवा संपूर्ण यात्रा पूर्ण. सांखळे मतदारसंघाची भोंवडी करून यात्रेचो समारोप. महात्मा गांधी आणि दीनदयाळ उपाध्याय दरेक व्यक्तीची उदरगत जावचे खातीर वावुरले. ग्राम राज्याचे सबलीकरणा खातीर ते वावुरताले. राज्यपाल सांखळे कार्यावळीत उलयलो. मुख्यमंत्री म्हणटा खंयच्याय कामात राज्यपालाचे मार्गदर्शन महत्वाचे. राज्यपालान गोवा संपूर्ण यात्रा पूर्ण केली. मुख्यमंत्र्याच्या सांखळे मतदारसंघात भोवडी करून समारोप. राज्यपालान देवूळ दर्ग्यांनी दर्शन घेतले. राज्यपाल ग्राम राज्य आणि ग्राम संस्थांचे सबलीकरणाचेर उलयलो. Behind me, of course, Gandhiji and our Pandit Dindayal Upadhyaya, two of our important nation's pride personalities. Gandhiji told us, I quote, "My idea of village Swaraj is that it's a complete independent of its neighbors for its own vital wants and yet interdependent for many others, which depends is a necessity." So the Gandhi's concept is every village, Grama Swaraj, village people will be more equipped. Their satisfaction is the mandate of the people for our democracy. Pandit Dindayal Upadhyaya, the present setup, myself, my chief minister, my prime minister,
We are all getting inspiration from Pandit Deendayal Upadhyaya. Deendayal said, quote, I will not assess the advancement of my country by what the government did or what the scientists achieved, but I will assess the advancement of my country. I am underlining, I will assess the advancement of my country in terms of the advancement of the men in village. मुख्यमंत्री म्हणटा प्रत्येक कामात राज्यपालांचे मार्गदर्शन महत्वाचे. सरकार चलयता असताना त्यांचे वेळोवेळी मार्गदर्शन हे म्हाका वैयक्तीक मुख्यमंत्री म्हणून ते हांगासर रुजू जाल्यार तेन्नाच्यान म्हणजे प्रत्येक गोष्टीक गायड करपाचो म्हणजे व्हडल्या भावा प्रमाणे जे मार्गदर्शन करपाचें काम हे सातत्यान ते करतात. तांच्यांनी केल्ले विविध उपक्रम हे सरकाराक मार्गदर्शक ठरता. वेळच्या वेळी खंयसर जर काही चेंजीस करपाक जाय आसत जाल्यारूय तिची सजेशन ही सातत्यान आसता. केंद्र राष्ट्रपतीच्या ऑफिसांतल्यान तांचें ऑफिस हे मॉनिटर करता. विविध राष्ट्रपती खातीर सरकार कशें चल्लां हाचे रिपोर्ट्स आसतले किंवा आमच्या केंद्रीय नेतृत्वा खातीर हांगासलें सरकार कशा पद्दतीन चल्लां, हांगासल्यो वेगवेगळ्यो समस्या हाजें निवारण जावचें म्हणून वेळच्या वेळी म्हणजे होम मिनिस्टर आसत, राष्ट्रपती आसत, म्हणजे आमी करताच, पण त्याच बरोबर स्वता राज्यपालूय बी तें काम करीत आसता. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. गोंयांत कल्चरल जिनोसायड चल्ला, आरजीचो आरोप. असल्या इश्यूचेर आवाज काडीत जाल्यार देशद्रोहाचो आरोप लागत म्हूण कोण आवाज काडिना म्हूण आरजी फुडारी मनोज परब उलयलो. झारखंड रिजर्वेशन इन प्रायव्हेट सेक्टर रूल 2022 येता. थळाव्यांक 75% आरक्षण. ते पळयल्यार आमचे पोगो बिल खंय सारकेंच. आरजी मनोजाचो जावो. जेन्ना कल्चरल जिनोसायड जाता तेन्ना स्टेट आनी तेंचे लोक आवाज जाता. सेम कल्चरल जिनोसायड गोंयचेर जायत आसा, हेचेर कोण उलयनात. थोड्यांक दिसता आपूण हेचेर उलयलो जाल्यार आपूण एंटी इंडियन आपणाक टॅग पडटलो. सो कॉल्ड इंटेलेक्च्युअल्स थोडे आसा ते ह्या गजालीचेर केन्नाच उलयनात, कित्याक तांकां दिसता की हें उलयलें जाल्यार तांकां एंटी कॉन्स्टिट्युशनल, एंटी इंडियन टॅग लागतलो आनी ताका लागून ते भिवन हे हेचेर भाश्य करिना नाजाल्यार तेचेर डिबेट करिना. तेंचे जशे बील आसा तशे सिमिलर बील आमचे आसा. आतां तितून लोकल रेजिडेंट म्हटल्यार कोण 1932 हे सगळ्यांक कळपाक जाय की झारखंडात 75% रिजर्वेशन आपल्या लोकलांक दवरला. आमचे हे जे बिल आसा पर्सन ऑफ बोर्न ओरिजीन बिल लोकांक इतलेंच सांगपाक सोदता, हे बिल असेंब्लीत परते येतले. हे जे झारखंडात गेला तांकां आमी कॉंग्रॅच्युलेट करपाक सोदता. थंयसर बीजेपीचे एमएलए आसा तांकांय कॉंग्रॅच्युलेट करपाक सोदता की तुमी दाखोवन दिले की तुमी कशे तुमच्या स्टेटीक लागून तुमच्या जमनीक लागून तुमी थंयसर आसा आणि गोंयचे आमचे जे कशे आमचे जे आमदार आसा नाल्यार गोंयचो जो गव्हर्नमेंट आसा तो कसो एंटी कॉन्स्टिट्युशनल आसा, एंटी इंडियन आसा, एंटी गोवन आसा हे तुमी प्रूव्ह केले. दिवचले अडवलपाल कोमनीदादीत जमनीचे स्कॅम जाला. कोमनीदादीचे कमिटीन बनावट डॉक्युमेंट लावन जमनी आपल्या फामिलीच्या नांवार केल्यो म्हूण थळाव्यांचो आरोप. बसका मागल्यार खंय कमिटी येवंक तयार ना. थळाव्यांनी प्रकरण एसआयटी कडेन व्हेला. कारवाय करून आसा तशी जमीन परत कोमनीदादीच्या नांवार करची म्हूण मागणी. अडवलपालची सर्वे नंबर 25-0 ते प्रॉपर्टीचे नाव घोली. ही प्रॉपर्टी कुंदातीन जे आम्ही बॉडी मेंबर म्हणून अध्यक्ष, खजिनदार, ट्रेझरर असे दिल्ले, निवडून दिल्ले म्हणजे असे तांकां निवडून हाडलेले त्याच मनशांनी आपल्या फॅमिलीच्या नांवार ती जमीन करून मोकळे जाल्ले आसा. आमी प्रेसिडेंटाक विचारलें अरे अशें अशें जाल्या तेन्ना आमी 5 गांवकारांनी म्हणजे कुंदात गांवकारां हेंच्यानी ताका एप्लिकेशन बरयलें की तिचो कुंदातचो घोटाळो जाल्लो आसा, तेचेर तुमी विचार विनिमय करपाक जाय जाल्यार ताबडतोब मिटींग घ्या. अजिबात तेंच्यांनी मिटींग घेवंक ना. गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान एक बरें डिपार्टमेंट काम केल्लें आसा की जमीन घोटाळे नश्ट करतलो म्हणून. हे जमीन घोटाळे नश्ट करतलो म्हटलं तरी हे आमकां घोटाळो आमी डायरेक्ट व्हरून तेंच्या कडेन पावयलो. पयलीं मुख्यमंत्र्या कडेन इतलीच कळकळीची विनंती आसा की आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान SIT हें जें ऑफिस घातलां तेची जाता तितले बेगीन कारवाई करची आणि आमची कुंदात जशी सर्वे 25-0 कुंदातच्या नांवार आसली अशी गांवकारांक जेन्ना ती दिसतली जाल्यार खरेंच अडवलपाल गांवकार तेचे धन्यवाद करतले.
वास्को शांतीनगर हिट अँड रन केशीत एक चली बऱ्यान साल्वार. रस्त्या कुशीक शाळेक वचपाक राविल्ले कडेन एक टॅक्सी ताच्या आंगार आयली. चलयेचो एक पांय फ्रॅक्चर. टॅक्सीवालो बरोच फास्ट आशिल्लो म्हूण चलयेचे वांगडी सांगता. थंय आशिल्ल्या पोलिसांनी खंय तांकां रोखडेच चिखले उपजिल्लो हॉस्पिटलांत शिफ्ट केले. टॅक्सीवालो फुज्यो. टेम्पर वो गाड़ी आके मार के चले गए और वो देखा भी नहीं, रुक रहा था देता इसलिए जाके जाके रुका भी नहीं, वो डायरेक्ट मार के चला गया. किधर हुआ है? इधर शांतिनगर एयरपोर्ट के पास. और ड्राइवर रुका नहीं? नहीं रुका, वो डायरेक्ट आके चला गया. फास्ट था गाड़ी? मेरे गणपति मंदिर के पास स्लो था तो वो लड़की को देख के फास्ट आ गया. वो देख कर रुका भी नहीं. आप लोग देखा हो ड्राइवर को? नहीं मैंने गाड़ी नंबर कुछ नोट किया? गाड़ी बहुत फास्ट था, इसके नंबर और सभी दिखा नहीं हम लोग को. तो गिरने के बाद हम लोग जाके उठाया तो गाड़ी रुका नहीं, म्हणता वो रुकाया भी नहीं, वो सीधा निकला. बाद में पीछे वाला पुलिस वाला लोग आया बोल के अच्छा हुआ तो हॉस्पिटल पहुंचा हम लोग. तो अभी तक उधर ही रहता था. एका हँडलला ओढून गेला चेडो घेऊन. आता ते किती झालं? घरी तो राहू ना. दूसरा गाड़ी वाला जो था वो उसके पीछे ही भागा, जो बाइक वाला था उसके पीछे ही गया फॉलो करते. चेडू जाता माझे कितें तेजे लायफ फुडें. आता फुडें वचून ते कशे चलताले रंगडटाले कितें जाताले. आता किती फ्रॅक्चर झालं? हय हाड मोडला तेजे मदले. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.